भाव भयणीनो, तेरसाचो म्हयनो चालू आसा आनी आमी जायतीं जाणां ह्या दिसांनी सद्दां तेर्स करूंक मेळटा. थोडीं जाणां आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी सायबीण माय भोंवता. सायबीण मायची इमाज आमच्या एक एक घरान वचून आमी तेर्साच्या मागण्यांत वांटो घेता. आमची फिरगोजेची तरणाटीं करीत भाशेन ह्या दिसांनी एक एक समुदायान जे खुरीस आसात थंय वचून थंयच्या लोकां बरोबर तेर्स करतात. दर दिसाक सकाळीं मीस जावचे पयलीं आमी तेर्स करता. ओतुंबराचो म्हयनो देखून आनीक इल्लोसो फोकस घालून ओरसभर आमी तेर्स करता. पूण ह्या म्हयन्याक खेरीत भाशेन आमी तेर्साच्या म्हयन्याचेर आनीक लक्ष घालता. आनी आयचो दीस रुजार सायबिणीक भेटयल्लो हो दीस खेरीत भाशेन उगडास करपाक आमकां तेर्साच्या मागण्याचें म्हत्व आनी तेर्साच्या मागण्या वरवीं जें आमकां बरेंपण मेळटा तें. आनी दुबावबेरेंत आमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी ह्या तेर्साच्या मागण्यांचो फोड आमच्या जिवितांत अणभवला आसतलो. आनी खरेपणी हे तेर्साचे मागणे देंवचारा विरुद्ध सैतानाची पदवेचेर आड. सैतानाची पदवी वेगवेगळे तरेन आयज संवसारांत पाड घालता. सैतानाची पदवी आयज वेगवेगळे तरेन जें कितें बरें आसा तें खाला उडोवपाक सोदता. आनी असल्या वेळार जेन्ना आमी हें हातयार तेर्साचें हातयार घेवन ह्या बेलझेबुलाचेर, ह्या देंवचाराचेर, ह्या सैतानाचेर झूज मांडटा तेन्ना आमच्यान जैत मेळोवंक जाता. भाव भयणीनो, जैताची गरज आमकां सगल्यांक आसा. आयज जरी तर आमी आमच्या जिवितांत नदर मारीत जाल्यार वेगवेगळे तरेन आयज पर्जा कश्टवता, आयज आमचे घोराबे कश्टवतात, आयज आमी आमच्या खासगी जिवितांत कश्टवता. जायते फावटी आमकां दिसता आमच्यान जैत मेळोवंक जावचें ना, आमी हारलीं. आमच्या खासगी जिवितांत आमी हारलेलीं आसा. देंवचाराचेर ताळण्याचेर जैत व्हरूंकूच जायना अशें दिसता. आमच्या घोराब्यान आमी थोडीं सांडलेलीं आसा. आमच्या घोराब्यान कितलेंय सांग कोण आयकना. एक एकलो आपणाक जाय तो करता. वो जो आमचो घोराब्याचो वांगडी आपणाक जाय तें करता आनी घोराबोच आख्खो एके भाशेन दुकान घालता तो कोणाचेंय आयकना. वो दुयेंस पिडा आमच्या घोराब्यान भितर सरलेली आसा, बरीच जायना. देंवचार एके भाशेन आमकां सतायता. आयज आमचे पोरजेन, आमच्या राज्यान, आमच्या गोंयच्याच राज्यान पळोवया कितले त्रास आनी कश्ट जायतीं भाव भयणां काडटात. वेगवेगळ्या गांवांनी सांगे IIT हांगासर शेतकामती आसात ते झुजतात. वेलसांव, कांसावली हांगासर हे डबल ट्रॅकिंग करपाक RVNL परतून परतून येतात. सरकार ओग्गी आहा आनी तांकां आदार करता. थंयसर लोक कश्टवता. वेगवेगळे तरेन आनिकूय जायते असले मुद्दे आसात. लोक जैताक रावता आनी हें जैत भाव भयणीनो मेळोवपाक देवाकूय मागणें करता, पोरजेकूय उलो मारता, दुसऱ्यांकूय उलो मारता. जाल्यार आयजची ही परब आमकां एक हो सयेग आनी एक आमकां देख की आंकवार मारी सवें तिचे वरवीं तिचे विणवणेन आमच्यान देवा लागीं हें जैत मेळोवन घेवंक जाता. देंवचाराचेर आमी जैत व्हरूंक जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी खेरीत भाशेन आयकलां जेजूचेर हीं बोगलांटां घालपाक जायते जाण मुखार सरलेले. कित्याक जेजू उलयतालो भियेनासतना, जेजू अचोरयां करतालो थांबोनासतना, वो कसलोच फरक करिनासतना जे कोणाक गरज आसा तांचे सवें ह्यो सगल्यो मिलाग्री करतालो, देंवचार पासून काडटालो. आनी असल्या वेळार हेच थोडे जाण मनीस मुखार येवन जेजू देंवचाराच्या प्रधाना बेलझेबुला वरवीं व ताचे पदवेन हे देंवचार काडटा म्हूण जें कितें जेजू बरें करतालो तेंच पाड घालपाक प्रयत्न करता. हरशीं जेजू तापता तो आमकां दिश्टी पडना, वो कोणाकूच जाबाब दितासो दिश्टी पडना. पूण जेन्ना आत्म्याचेर कोण तरी आड गेले तेन्ना जेजून तांकां जाबाब दिलो की ही पदवी जरी तर देंवचाराची जाल्यार देंवचार आतां काबार. राज्याची खबर आमकां सांगली जेजून की खंयचें एक घर वा खंयचें एक राज्य आपणाचेरूच जरी तर दोशी फुटलेलें आसा जाल्यार ताचें निसंटन लागीं पावलें, तें पाड जातलें, तें आनी उरचें ना. पूण देवाचे पदवेन देंवचाराक जरी तर हारयल्लो आसा
आनी जो कोण मानून घेता की देवाचे पदवेन आमी देंवचाराक हारयला ह्या वेगवेगळ्या आमच्या जिविताच्या भागांनी थंय हें जैत सदांच उरतलें. पूण ह्या जैतान आमकां निमाणे सुवातेर जेजून खेरीत भाशेन उगडास केला. हें जैत जेन्ना आमकां मेळ्ळें म्हूण आमी समजता आनी आमी सुसेगाद रावता आनी आमची हातयारां आमी खाला दवरता. आयच्या दिसाक आमकां खेरीत हातयार म्हणल्यार तेर्साचें कोंद वो तेर्साचें मागणें. हें हातयार आमी जेन्ना कुशीन दवरता तेन्ना देंवचाराचो आत्मो जो आसा, मेळो आत्मो आसा तो परतून येता. जें वायट आमचे भितरलें काडून उडयल्लें आसा, आयज जेजून सांगलां ते भाशेन हे मेळे आत्मे आसा ते आहात ना न्हू. देंवचार आसा, सगल्या वेळार आमकां गिरासपाक सोदता. आमचे भितरलो देंवचार जायते फावटी काडूनय उडयला. पूण जेन्ना आमी आमचीं हातयारां खाला दवरलीं तेन्ना ही देंवचाराची पदवी आनिकूय आमकां सतावपाक येता. खंयचेय ताळणेंतलीं आमी निवारलेलीं आसा, परतून ही ताळणी आमकां येता. ते ताळणेन आमी मागीर पडटा जेन्ना आमचीं हातयारां सकल आसात. ह्या पासत भाव भयणीनो, आयज हें मागण्याचें, तेर्साच्या मागण्याचें हातयार हाचे पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां. शीस भिरांती नासले. जेजू मेलो आनी जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजू स्वर्गार चडून गेलो. आनी जेजू जेन्ना स्वर्गार चडून गेलो तेन्ना हे शीस जे आसले तांकां एकसूरपण कशें भोगलें. जेजू बराबर ते आनीक भोंवना. जेजू आनीक मिलाग्री करिना. जेजू आनीक भियेनासतना उलयता तो दिश्टी पडना. भिरांत सगली. आनी जेजूचे पाटलावदार आसा तांकां सोदूंक भोंवतात, धरूंक भोंवतात, काबार करूंक भोंवतात. भियोन आसले. आनी असले वेळार आयच्या वाचपान आमी आयकलां तशें बाराबोर मेळून ते मागणें करतात. आनी ह्या मागण्यांत तांचे बराबर सायबीण माय आसा. ती तांकां खेरीत घोटाय दिता. आपल्या पुताचें आसणें एके भाशेन आवय ह्या आपल्या पुताच्या शिसांक दिता. आनी त्या मागण्यान ते घोट जाले आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयार जाले. आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्यान तांणी आख्खो संवसार एके भाशेन हे बरे खबरेन भरलो. तर भाव भयणीनो, आयज आमकांय आमचीय वेगवेगळी परिस्थिती आसा. आमचे भितरलें वायट आसा तें काडून जरी तर आमकां जैत मेळ्ळलें आसा, देवाक आर्गां दिवया. हें वायट घडये जावं आमचें दुयेंस, जावं आमकां जें सतायतात ते, जावं अनीत आमचें सगळें घडटा ती कुशीन काडलेली आसा, देवाक दिनवासुया, मागण्यान थीर रावुया. ना जाल्यार हें आमचीं जैतां, ल्हान जैतां आमकां मेळ्ळेलीं आसा तीं काबार जावपाक शकतात. तेच बरोबर जें कितें आमचे मुखार आसा, वेगवेगळीं आव्हानां आमचे मुखार आयज आसात, ह्या आव्हानांक फुडो करून ह्या आव्हानाचेर जैत मेळूंक सायबीण माय बरोबर आनीक आमच्या ह्या मागण्यान घोट रावून आमी जैत मेळोवया. देंवचार परतून येतलो. मेळो आत्मो परतून आमचे भितर सरूंक सोदतलो. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां तेन्ना जेजूक चिटकून रावून ह्या सैतानाचेर, ह्या देंवचाराचेर आनी देंवचाराचे वेगवेगळे आयज एजंट्स आमचे मदें आसात, ह्या देंवचाराच्या एजंट्सांचेर आमी तेर्साच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूक चिटकून रावून आमी जैत व्हरुया.